धारगड पंचायत वाठारांत आयुष्य हॉस्पिटला फाटल्यान स्पोर्ट्स सिटी खातीर संपादन केल्ले जमनीत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून चिरे, फातर आनी माती चोरून व्हरतात अशी कागाळ धारगडचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच वांगडी अनिकेत साळगांवकर हाणें पेडणे मामलेदार कार्यालय तशेंच पेडणे पुलीस स्टेशनात केल्या। ह्या दोंगर कापपाच्या प्रकरणात धारगडेचो सरपंच अर्जुन कोनाडकार हाचो हात आसा असो आरोप साळगांवकर हाणें केला। मामलेदार वा पेडणे पुलिसांनी हे विशीं कारवाय करूंक ना जाल्यार न्यायालयात याचिका सादर करतलो अशी शिटकावणी साळगांवकारान दिल्या। सांगपाचें म्हणजे आमी सध्या धारगड हांगा आसा सुकेकोण आयुष हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगासर इलिगल हिल कटिंग केलेलें आसा आनी ते बी हिल कटिंग बिना परमिशन आनी ही गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स सिटीची प्रॉपर्टी आनी तेतून काम करता धारगडचो सरपंच अर्जुन प्रकाश कानोळकर। जेन्ना हांगा हिल कटिंग जालें तेन्ना हांगासर भरपूर म्हाका दिसता 10 JCB 20 ट्रक जेन्ना हांगासर आसले तेन्ना पुलीस स्टेशनान फोन मारल्या उपरांत PX सांगलें अशें म्हणून हांगासर काम चलता। तो म्हणून लागलो थंय खंय काम चलता म्हणलं हय सर कळ्ळें तुका। जर फोन दवरलो तेणी आनी 2 मिनटां भितर तेंच्यांनी गाडी सगळे खाली केले। म्हणजे सांगपाचो मुद्दो इतको दिसता की पुलिसांक सांगल्या शिवाय काय हे काडचें ना कळ्ळें तुका। आनी मामलेदाराकय फोन केलो, मामलेदार म्हणून आपूण पणजे आसा। सो म्हणजे म्हाका सांगपाचें म्हणजे तुमी बघ सगळ्या तिणी सगळी डिस्ट्रॉय केलेली आहा। ती बघ झाडां ती बघ दळी म्हणजे झाडां सगळी दळी पयलेली आहा आनीक ती थंयसर ह्या आसा तुम्ही बघू शकता थंय काय केलां आता ह्या म्हाका सांग ह्या कायद्यान लिगल ह्या काय इलिगल ह्या तुम्ही म्हाका सांगा। आता ही जागा कोणाची? ही जागा स्पोर्ट्स सिटीची, स्पोर्ट्स गव्हर्नमेंट अंडर गव्हर्नमेंट। आणि काय ऍक्शन जागना अजून? कंप्लेंट दिल्याची? आम्ही पेडणे वचून कंप्लेंट दिलेली आहा तुका। सपोज जर ते हेचेर जर ते सामके ह्या करनत जाल्यार आमी PIL घालपाचो आमी त्या वांटेको।